मकर संक्रांती म्हळ्यार सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या लगबग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुंकमाक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुलून गेला. तशें खरेदी बी सुरू जाल्ली आसा. आसा ना अशें न्हू, सगळी अशी वळखीचे गिरायकां बी येता. आमी आमचो वेव्हार चालूच दवरला. लॉकडावन जेन्ना जालें कोरोना त्याच्या उपरांत इल्ले इल्ले कमी जायत गेले. आनी आतां लोक 200 पीस व्हरपा जागे ते 100 पीस व्हरता. कशें आनी तेंचे गणित ते बायलांकूच खबर, आमकां खबर न्ही. आनी तेन्नाच्यान लॉकडावन आनी कोरोना जाल्या पासून इल्ले इल्ले गिरायक कमी जायत गेले. पयलीं जो माल आसा तो आमकां माल पावनासलो. 8-8 दिसान आमकां माल हाडपाचो पडो, 4-4 दिसान. म्हणजे हळदी कुंकवाच्या टायमार हय त्याच पिरियडाक केन्ना 20 दीस येता, केन्ना 25 दीस येता हळदी कुंकू. ह्या फावटी कमी दीस येयला, 8-10 दीस कमी माल आपण हाडपाक चान्स ना. पण म्हालाक आदल्या सारको मार्केट ना. ना मार्केट खंय गेले गिरायक ते सांगू शकना. कारण बायलां खरेदी करपाची करतात न्ही, बरोबर न्ही. म्हणजे आधी गर्दी जाय तशी आता जाय ना 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 आधी जवळ 8-10 दीस सामको टायम मेळना. च्या पिवपाकूय टायम मेळना. आता मार्केटाचेर परिणाम जाला. परिणाम जाला. नवीन लग्न झाली तांकां वाडटात बुडकुले आणि सुगटूय जाय दिसता. आनी बुडकुली पण हे आता तुम्ही बुडकुले खंयसून हाडटात? आमी विकत येता, बेळगांवच्यान येता. रंगयतात तुम्ही आमी रंगयता. सध्या बुडकुल्यांचो रेट किती आहा? आमी 600 रुपयान व्हरल्या रेट. 100 आणि सुगट 120 आनी बी दिता, 100 आनी दिता. पूण आदल्या सारकी आता मागणी आसा? ना आतां जाय काय ना. कित्याक? 10-20 घे. आता कितले कमी जाल्यो? कमी तूं आनी दोन आतां 2-3 हजार खपना. कित्याक लागून हो परिणाम? ऑनलायन बी कितें? ऑनलायन सगळें आतां ऑनलायन करे बुडकुली लागोवपा सगळ्यांना ऑनलायन जाला. तेका लागून तुमचें मार्केट डावन. कमी जालें ना. नव्या वर्सांतली पहिली परब म्हळ्यार मकर संक्रांत. नव्या व्हंकलां सयत सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी अशें हे मकर संक्रांतीक हिंदू संस्कृतीत व्हड म्हत्व आसा. मकर संक्रांती लागीं पाविल्ल्यान सद्या दिवचले उमेदीचे ल्हार फाकला. सगळी कडेन मकर संक्रांतीचे तयारेची लगबग सुरू जाल्ली आसा. मकर संक्रांतीक म्हळ्यार हळदी कुंकवाक लागपी सामान बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्लें आसा. तातूंत तिळगूळ, तिळाचे लाडू, चणे आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराच्या भेट वस्तूंचो आस्पाव आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत हळदी कुंकवाक लागपी सामाना मदीं किंचीत दरवाड जाल्ल्याचें दिसून येता. तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना सवाशीण बायलो हळदी कुंकवाचें सामान विकत घेतना दिसून येता. मंगळारा हळदी कुंकवाचें सामान विकत घेवपाक गर्दी जातली असो अदमास विक्रेत्यांनी उक्तायला. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.